पणजे बाय इलेक्शनाक बीजेपी आड प्रचाराक देविल्ले कूळ मुणकार समितीन मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो निषेध केलो। पणजे आचारसंहिता मोडली म्हूण समितीचेर ब्रेस्तार ॲक्शन जाल्ली। निदर्शनां करतल्यांक ताब्यात घेतिल्ले। पणजे खंय पर्रीकाराची हुकूमशाही चल्ल्या। पणजे बाय इलेक्शन आशिल्ल्यान आचारसंहिता लागू केल्या। कूळ मुणकार समितीन पणजे मार्केटात ब्रेस्तारां निदर्शनां करून सभा घेतली म्हूण तांचेर ॲक्शन जाली। पणजे सभा घेवंक समिती कडेन परमिशनच नाशिल्ले। सभा घेतल्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। समितीन मिडियाक मेळून शुक्रारान निषेध केलो। जेन्ना जेन्ना आमी कूळ मुणकार सर्वसामान्य मनशाक, गरीब जनतेक त्यांच्या हक्कासाठी जेन्ना जागृत करता आमी, तेन्ना तेन्ना हेनी कितें ना कितें तरी अडचणी निर्माण करून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केला आणि कालय त्यांनी तेच काम केला। आमचो संघटक दिपेश नायकाक ज्या पद्धतीन काल हॅरेसमेंट केला, परत एकदा ह्या पोटनिवडणुकेत आमी हाचे सगळी नाटकां उगडी करून दाखयतले की हो कसो फटिंगपणाची कामां करतात। आमकां पुलिसांनी आमच्या समितीच्या कार्यकर्त्यांक जी हॅरेसमेंट करपाक सुरू केली, ताचें कारण असलें की ते सांगतात तुमच्या कडेन परमिशन नासली म्हणून। आमच्या कडेन जर परमिशन नासली जाल्यार काल आमचे संघटक दिपेश नायकाक तांच्यांनी एनवायरमेंट पोल्युशनाच्या ॲक्ट सकयल नॉयज पोल्युशन जाला म्हणून अटक केल्या। तांच्यांनी आपले अशें खंयच म्हटलें ना की तुमकां परमिशन ना म्हणून। नॉयजचें पोल्युशन जाला म्हणटात एनवायरमेंटा खातीर। म्हाका ह्या सरकाराक विचारपाचें दिसता, काल मिटींग चालू आसतना आमचे समितीचे पदाधिकारी उलयता आसतना हांव उलयतालो आणि मार्केटच्या फुडल्यान सगळे लोक जमल्यात। तांची कंप्लेंट नासली की आमकां नॉयस आनी आमकां आवाजाचो त्रास जाता म्हणून। कोणीच कंप्लेंट तांकां पुलीस स्टेशनाचेर करिनासतना हे पुलीस नॉयस पोल्युशन जाता म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करतात। ह्या सरकाराक म्हाका विचारपाचें आसा, आमची जर नॉयस पोल्युशन जाता जाल्यार दर्या सायटीक बीचच्यो ज्यो पार्ट्यो चलतात, लोकांक त्रास करतात मोठो आवाज करून बीचच्या सायडीच्या सगळ्या लोकांक, ते नॉयज पोल्युशन ह्या सरकाराक दिसना, ते नॉयज पोल्युशन ह्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक दिसना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। आक्षेची वर्सुकी नाल्ल फोडपाची सर्त शुक्रारा जाली। फाटली 47 वर्सां जाली खंय सर्त जाता। सगळो गांव एकठांय येता आनी सर्त जाले उपरांत सेंट लॉरेन्स साहेबाचे फेस्त जाता। सर्त खंय आदल्या काळात भाटकारांनी सुरू केल्ली। आपापल्या भाटांतल्या नाल्लाची कातली कितली दाट ते दाखोवंक। आमचो नाल्ल फोडपाचो प्रोग्राम आदींसान आसलो, आमच्या पुर्वजांनी तो दवरलेलो आनी आयज आमी 47 इयर्स 7 वर्सां बसतात हो प्रोग्राम आमी करतात। म्हणटच हे प्रोग्राम करपाक आमी जायते वावुरतात, आमचे भाव जायते वावुरतात, जायते आडखळी येतात, तरी पूण आमी ह्या पुर्वजांनी सांबाळलेलो हो प्रोग्राम आमी करीत आसा। Little boys आणि राम
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.